बलिदान भेटोवंक आयल्याव उपकारां करता दिता नितळां आमकां कर म्हूण परता नितळां आमकां कर म्हूण परता बाकी सौम्या आमी आयल्याव तुजे सरशी काकुळटा आमचेर दयेन तूं दाखय फावो न्हय म्हणूंक आमी सौम्या तुजी भुरगीं बक्षी तूं आमची पातकी जिणी परतो संतोष आमकां आज भोगता सौम्या मंदिरांत रिकाना बलिदान भेटोवंक आयल्याव उपकारां करगा दिता नितळां काकर म्हूण परता नितळां काकर म्हूण परता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाचे न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान आमी हांगासर सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक सांगता जमल्या आयची देवस्तुती जेजूच्या दयाळेची आनी काकुळतीचे मुखामळ जावंक आमकां आपोवणे दिता आमच्या दुस्मानां बगसूंचें सुलाभ न्हय पूण असाध्य न्हय कित्याक आमच्या सोम्यानच आपणाक द्वेशितल्यांक बगसून आमकां एक देख दिल्या दुस्मानाक बगसिल्यांत आनी आमी आमच्या क्रिस्ती जिविताचे संपूर्णतायेक पावूंक आमकां साज जाता तसोच सोमी जेजू क्रिस्त आमकां आमच्या दुस्मानाक बगसून मोगाचे आनी शांतीचे दूत जावंक आदार दिवं दी म्हणून मागया भावां भयणीनो देव आमकां बक्षिता आमी नियाळ केलें आनी मिसा वेळार आज आमी नियाळ केलें आमी बगसूंक जाय प्रस्तावणार आमी आयकलें बगसूंचें असलें उदार मोण आमकां दी म्हूण मागता आसतना आयचीं वाचपां आमी बरीं करून आयकोवया बगसुण्या विशयान सांगतात दावीद राय आपणाचो जीव काडटल्याक ताच्या हातांत तो मेळटाना कितले अपुर्बायन बगसून देवाच्या मोना सांगडो राय जाता आमी आयकोवया तसलें उदार आनी बरें मोण आमकां दिव म्हणून ह्या बलिदान वेळार मागया बगसूंक आमी फाटीं फुडें केल्ल्या खातीर दूख पावया कोणाकी बगसूंक काय आमी फाटीं दवरलां गी उडासा काडया बापा लागचें बगसाणें मागोड सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गूढ अपराध ह्या पासत म्हज्या वंशान सांगवार मदीं सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो आमेन. सोमी
इष्टां संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून तुका वाकणा सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप करता आमची कपूर उजवा पोस्ताय आमचे मागणे मानून घे दिव्या पवित्र ज्ञानासाठी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू tu povi, eklos tu Ishwar, eklos tu Parameshwar. Amen, 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 Amen. प्रार्थूया. सर्वोद्वेदार देवा आमच्या बापा तुजी जन्म आनी तुजो मोगणी याळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावो हे पोरी उतराणी तशें करणी आनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वचप. साऊल उठलो आनी इस्रायेलाच्या 3000 वेंचून काडलेल्या मनशा सवें जिपाच्या अरण्यात दाविदाक सोदूंक भायर सरलो. दावीद आनी अभिशाय रातच्या वेळार सावलाच्या सैन्याशी गेले आनी साऊल शिबिरांत न्हिदोन आसलेलो ताणें पळयलो. तांचो बालो ताचे तकले लागीं धरणीक थोपून दवरलो आनी आबनेर आनी सैनीक ताचे भोंवतणी न्हिदोन आसले. अभिशायन दाविदाक म्हळें, आज सर्वेस्परान तुज्या दुस्मनाक तुज्या हातान घाला. हांव ताका आतां बालयाच्या एकाच मारान धरणीक किळायता. हांवें ताका 2 फावटी मारची गरज पडची ना. पूण दाविदान अभिशायक म्हळें, ताका मारी नाका. कित्याक सरेस्पराच्या अभिशिक्ताचेर हात उबारतेल्यांक ख्यास्त मेळनासता वचत. दाविदान सावलाचे तकले लागीं आसलेलो बालो आनी उदकाचो कळसो घेतलो आनी ते थंयचे गेले. कोणेच हें पळयलें ना वा कोणाकच हें कळीत जालें ना.
वा कोणूच जागो जालो ना, कित्याक ते न्हिदोन आसले. श्रेष्ठान धाडिल्ली गाड न्हीद तांचेर आयिल्ली. दावीद उतरून पेल्या कुशी गेलो आनी पयशिल्ल्या एका दोंगराच्या शिखराचेर उबो रावलो. तांचे मदें व्हड अंतर आसलें. दाविदान जाप दिली, हांगा आसा रायाचो बालो. तरणाट्या मदलो कोणीय एकलो येवन तो व्हरूं. श्रेष्ठपर अर्येकला ताच्या नितीवंतपणाचे आनी विस्वासीपणाचे फळ दिता. कित्याक श्रेष्ठपण तुका आज म्हज्या हातांत घालो, पूण श्रेष्ठपराच्या अभिशिक्ताचेर हांवें म्हजो हात उबारलो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस पोर सगळोच कणवाडो आनी दयाळ. सर्वेस पोर सगळोच कणवाडो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोरा करसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस पोराक करसी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरो नाका. सर्वेस पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. तोस तुझे अपराध बोक्षिता, सकड पिडान वोकार दिता. पोणांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सोमी दयाळ आनी मोगाळ, ताची काकूळट अपरिमीत आनी तो रागार जावंक निदान. आमच्या पातका पवत्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्यांवान फावो ते परीकपण घेना. सर्वेस पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस पोर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सांपावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. बाबा भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा, पयलो मनीस आदाव एक जिवी जालो, पूण निमानो आदाव जिवीत दिता तो आत्मो जालो. तरी पूण हे चिंतून पळया, आत्मीक कूड पयली न्हय, प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक. पयलो मनीस भुमींचो धरणींचे धुळीचो केल्लो, दुसरो मनीस सर्गींतावन आयलो. हे भुमींची जावन आसलेली धरणींचे धुळीचो केल्ल्या मनशा बरी, सर्गींची जावन आसलेली सर्गार तावन आयलेल्या मनशा बरी. जशें भुमीन तावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आमकां आसा, तशें सर्गीन तावन आयलेल्याचेंय सारकें आमकां आसतलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. Sommeil तुम्हें उभी रहो bien. Alléluia.
एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामलो खबर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. पूण म्हाका कान दितल्यार तुमकां हांव सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा. तुमकां सिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमची निंदा करतल्या पासत मागा. तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय. तुजो शेलो काण व्हरतल्याक तुजो दगलोय व्हरूंक आडयनाका. तुजे लक्ष विसरलेल्या हर एकल्याक दी आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणीय काण व्हरीत जाल्यार ताचे लक्ष पाटी विसारिनाका. हेरांनी तुमचे थंय कशें चला जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला. तुमचो मोग करतल्याचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें फून मेळत. पातकी आपणाचो मोग करतल्याचो मोग करतात न्हय. तुमकां बरें करतल्यांक मात तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें फून मेळत. पातकी तशें करतात न्हय. जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां बरवसो आसा तांकां मात्र तुमी उश्णें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें फून मेळत. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणा पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेका उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तांकां बरें करा. पाटी घेवची आशा नासता उश्णें दिया. तवळ उदंड जावन पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्याचो भुरगीं परमोन्नत देवाची कित्याक तो अनुपकार आनी कोट्यांतय दयाळ देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण पैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण पैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बक्षाणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दिताले. भरत्या मापान दामोवन हालोवन आनी बरोवन वमतशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दिताच त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दिताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मागणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो तुमी आयकलां आसतलें. भुरग्यान टिचेरी लागीं सवाल केलें दोतोनेच्या क्लासीन. सदां जावन टिचेरीन भुरग्यां लागीं विचारचें. हांगा तर दोतोनेच्या क्लासीन भुरग्यान टिचेरी कडेन सवाल केलें काय टिचर बॉक्साने म्हळ्यार कितें. टिचर म्हणाली की बॉक्साने म्हळ्यार कितें पुता बॉक्साने म्हळ्यार आंबे रोखताना शिकचे आमी. इतले गोड गोड आंबे दिल्यार फातर उडोवचे रावयनात जाल्यार आंब्याचो रोख फातर उडयल्यार आंबे दिनासतना रावना. कितले फातर उडयल्यार परत्यान परत्यान गोड गोड आंबे दिवचेत बॉक्साने. आमच्या जिणेक लागू करतना बॉक्साने म्हळ्यार कितें आयच्या वांजेलाच्या वाचपान आमकां सांगलां. आनी पयलें वाचप तुमी आयकलें दावीद राय देवाच्या मोना सांगडो राय. दाविदाचो जीव काडूंक सावल राखून रावल्लो सोदून गेल्लो आनी तोच दाविदाच्या हातांत सांपडलो जाल्यार आपण जीव काडटलो थंय न्हिदला बालो थंय इंतासा एकच बडी गेल्या बरो मरता थंय जाल्यार तो फाटीं गेलो दुखय नासतालें ताका. तेन्ना आमच्या सोमयांनी गेलें कुर्सार्थावन. देखून बॉक्साने म्हळ्यार कितें आयसो वांजेल आमी आयकलो. भोवशा आज फकत ह्या शर्मावार तो आखेर करचो नाका. आज आमी घरा वचून लुकाचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 27 30 आनी 8 वाचया. सदां जियोंक प्रयत्न करया. बॉक्साणें कित्याक दिवचें. क्रिस्तांव धर्म 2 पिल्लर खांब्यांनी बांदून हाडला. एक मोग आनी एक बॉक्साणें. तें काड क्रिस्तांव धर्म ना. मोग म्हणली संगत आमच्या धर्मांतल्यान काड तूं. बॉक्साने म्हणलें काड तूं सगळें रितें सगळें पट्टू. पण मोग करचें आनी बॉक्सूचें चॉयस तुका स्वतंत्र आसा.
तुवें मोगी करयेत करनासतनाय रावयेत. पूण आमच्या सोम्यान आमकां अशें केलां, मोगी कर बोगसाणें दी. कशें मोग करचें कड्डायचें गी, बोगसून जियोवचें कड्डायचेंच. तर बोगसूचें कित्याक? हांवें एका पत्रार वाचलें, ताणें एकलो अनुभव बरयला. तो एकलो आवय बापाय एकलोच पूत, दुसरीं भुरगीं नात. आमी जाणा आवय बापाय एकलोच पूत म्हळ्यार आवय बापाय कितलो मोग करतात म्हणून. प्राय येताना ताका काजर केलें, बरो पूत आवय बापाय कालतो जाल्लो. काजर जाल्ल्या दुसऱ्या दीस तावन समस्या उपजले. समस्या इतले जाले की एक दीस फाल्यां सकाळीं आवयक आनी बापाय दोगांयक लोटून भायर गेलें घरांत हांव. तीं कोडक्यांत रावलीं. कोडकें म्हळ्यार समजता, कोडकें म्हळ्यार एक आमच्या हळ्यांनी गेल्यार वस्तू दवरचो जागो पुरो कोडकें. ओके, तीं रावलीं, दुसरीं भुरगीं नात. 4 दिसतान आवय बापाय मदें पुता सुणे मदें उलोवणें ना. पूण तांकां जेवंक दितालीं पूण संबंद ना, उलोवणें ना. दीस उतरले, म्हयने उतरले, वर्सां उतरलीं, वर्सां 10 जालीं. 10 वर्सां उपरांत ह्या जोड्याक एक उणेंपण आसलें. तांकां भुरगीं जावन नासलीं, पुताक भुरगीं जावन नासलीं. खंयच्या धाकटेराशें गेल्यार धाकटेर म्हणटालो, सोमास आय तूं, मागा भुरगें जातलें, मागा भुरगें जातलें. तांकां मस्त आशा भोगली, आमकां हें भुरगें जायचें साहस तें भोगली तांकां आशा. निमाण तांकां कोणें एकल्यान सांगलें, तुमी फलाण्या एका रेतिरे वसा, तें मागा म्हण. ती रेतिरे हजर जालीं. रेत्रेचे दीस आबार जावन जाता येताना तांकां निमाण तांकां कुमसार आसलें. कुमसारा तयाराय जाली. कुमसार जाल्ल्या दिसा सांजेर हिलींग सेशन आसलें. आनी ते वेळार रेतीर करच्या पाद्र्याबान सांगलें, तुमी कोणायकी बोगसूं ना जाल्यार, तुमी बोगसूंक बाकी दवरना जाल्यार बोगशिया. आनी त्या वेळार ह्या पुताक आनी सुणेक उडास आयलो, एका मात बोगसूं आमी बाकी आसा, आवयक आनी बापायक. रेती दिवच्या फाटीं गेलीं, पाद्र्याबाडे सांगलें तांणी. पाद्र्याबान सांगलें, तुमी फाटीं वचून बोगसाणें मागा. आनी पूत आनी सुणो फाटीं गेलीं. शर्तां नासताना आवय कडेन आनी बापाय कडेन बेसांव मागलें, सूख मागली. आवय बापाय कुमसार जाली म्हूण येतानी फाटीं आयलीं. घरा भितर काण गेलें, रावलीं. आनी तो बरयणार म्हणटा, फकत 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 थोड्याच दिसांनी 10 वर्सां उपरांत ती स्त्री गर्भेस्त जाली. घडीत सांगता, केदोळ पर्यंत माणस्ताप आसलो. एक जीव, नवो जीव येवंक तें आडकळ आसली. खंयच्या दिसा माणस्ताप गेलो, एक नवो जीव आयलो. भविष्या त्या पुताक, त्या सुणेक कितें आडकळटालें. आमच्या स्पेक्सांत ह्या कर्नाटकांत कितें धूळ बसल्यार, कोयर बसल्यार आडकळटा न्ही, आडकळटा समज पळोवंक जायना. आमच्या गळ्यांत ताळ्यांत एक कांटो शिरकल्यार कितें आडकळटा, समज गिळूंक जायना, जेवंक जायना, समाधान ना, न्हीद पडना. असलो एक कांटो, असलो एक कोयर म्हज्या आनी तुज्या ताळ्यांत न्ही काळजांत रोंबल्यार न्हीद पडना, जेवण रुसना. आनी ताका म्हणटा आमी दुस्मानकाय. आनी आयची देवस्तुती वा येवनच्या आयताराची देवस्तुती आमकां एंत शिकयता. क्रिस्तांव धर्म म्हळ्यार कितें, सोमी जेजू म्हळ्यार कोण, आमकां मोग करूंक आनी बोगसाणें दिवंक आमकां शिकयल्लो. आमी कित्याक बोगशिजे? सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 3 म्हणटा, एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसत जाल्यार ताच्या सरस्परा लागीं काकुळट मागोवंक कशें जायत? दिसपट्ट्या जिणेंत सुखी घडटात. म्हजे मदें, तुजें मदें आनी देवा मदें, बेल्या मदें सुखी घडटात. कोणाचें सुखी घडोवंक पुरो, कोणा वरवीं घडोवंक पुरो, पूण म्हजे वरी सुखी जावंकच नात. ताणें मात्र केलें अशें दाखयल्यार ही 3 बोटांच्या दाळाय म्हाकाच दाखयतात. तुका म्हण हांवें 1 बोट दाखयताना 3 बोटां म्हाका दाखयतात. हांवें तनकी करची बरी अंतस्करणाची, म्हजी कांय सूख आसा गे म्हण. देखून हांव कांय सूख करूं ना, तांची मात्र सूख म्हणून मनांत राग गिळण 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 दवरलो. राग कितें जाता? काडया पेटेच्या काडयेंत आसलो तितलो उजो दीस वेता वेता द्वेशाचें आकटें, आकटें म्हळ्यार कळटा तुमकां, आकटें जावन बदलता, हगे जावन विस्तारता, दुस्मानकाय जावन सगळें नाश करता. हाचे वरवीं कितें जाता? काळजा म्हणून समाधान पयस वेता, मनांत भिरांत उपजता, न्हीद सुकता, जेवणाची रूच सुकता, कुडीच्या शिरासणे राग आनी द्वेश भरता.
मनीस आत्मीक आनी भौतीक रितीन पिडेस्त जाता. काळजा म्हणून आपल्या पेल्यात एक दवरता देखून मनीस पिडेस्त जाता. जेवंक ही म्हणून म्हणना, मतीक ही समाधान ना, खंय गेल्यार समाधान ना. देखून आमच्या सोम्यान आपल्या सिसा आपोस्ताला पावला सांगेल आमकां एफेसकारां बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 आनी 6. न्हिदोंक येच्या पयलें म्हणी राजी जा, सगळो दीस रागा रावो नाकात आनी सैतानाक फातका वडूंक इडें दिनाकात. सैतान राखणटा आसता शिमटी कशी घालची की म्हूण. सगळो दीस रागा रावो नाकात आनी केदोळा सो राग कितल्या वर्सांतलो राग अजून तुज्या काळजांत बसता शिजता आनी तो राग वसोंक ना, समाधान ना. देखून जेजून म्हणलें तूं आनी तुजो वादी वाकोट तिच्या वाटेर आसतनांत ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत, नितीका तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत, बंदेन घालती तुका. तुमी आयकलां आसतलें टिचरीन सांगलें भुरग्यां कडेन मानेकेल आसा दिलें. भुरग्यांनो तुमी कोणा कडेन उलयनात पळया, तितले टोमेटे फाल्यां तुमच्या बॅगांत घालना डीजे म्हूण सांगून. आनी भुरग्यांनी हाडले टोमेटे दुसरे दिसा बॅगांत घालना. थोड्यांच्या बॅगांत 1 टोमेटो, थोड्यांच्या बॅगांत 2 टोमेटे, थोड्यांच्या 3, थोड्यांच्या 4, थोड्यांचे 1 किलोय आसले. म्हळ्यार तितल्या जाणां भुरग्यां बरोबर सवय आसतना उलयनातलें कोपा म्हणचे बरा. देखून म्हळ्यार टिचरीन म्हळें त्या बॅगांत आसून टोमेटे काडी नाकात म्हूण सांगून. सगळो दीस आवटिंगा येतना खेळटना बॅग कांदारत. घरा येतना घरांत फाटी येवन 1 दीस जाले, 2 दीस जाले, 3 दीस जाले टोमेटे जाणा 1 दिसान कुसतात ते 4 दिसांनी कुसोवन कालें जातात. भुरगीं रडलीं टिचर एक बुटी बॅग एटी काडून सांग आमकां नाका. आनी टिचर म्हणाली तुमी लिसांव शिकचे खातीर ते टोमेटे हाडून सांगले. तुमच्या बॅगांत टोमेटे कुसतना तुमकां घाण येता नाका निंगी. ते टोमेटे काडून खंय पुरा गेल्यात तुमी निंगी. तुमच्या संबंदान कितले बुटी कुसडाय आसता. काणून वचना ते काजरा वचना ते, रेत्रे वचना ते, जुबले वा वचना ते, यात्री पयना वचना ते, अमेरिका वचून येना ते, टोमेटे कुसुल्ले घाण कोण. भावानी भयणी हांव आनी तूं आमच्या संबंध कुसता ते काण म्हणून खंय आमी वेता आनी बिंदास मुखल्यान मात्र भितरल्यान आमी करगता रडता भिरांत दोसता समाधान ना. देखून आयची देवस्तुती येवंची आयतार देवस्तुती आमकां सोम्याची शिकोवण सांगता. राती न्हिदोंक वेच्या पयलें म्हणी राजी जा तुज्या भावा कडेन. कित्याक राजी जायचे? 500 कारणां खातीर. थोडीं कारणां म्हणून आसतली. पयलें देव आमकां भोगशिता. देखून जसो तुमचो सर्गीचो बाप तुमकां भोगशिता देखून तुमी एकामेका भोगशिया. देवा मुखार आमी रीणकारी, फातकाचें रीण तें. देखून किर्तनकार आमकां सांगता आमचे गुण्याव तूं मनान दसी जाल्यार सोम्या कोण तुज्या मुखार रावत. किर्तन 130 वाक्य 3. देखून भोगसूचें अस्कत मनशाचें लक्षण न्हय, बगार बळवंत मनशाचें लक्षण. एकामेका तें दयाळायेन आनी कणवळायेन चला. क्रिस्तातें देवान तुमकां भोगशिल्यांत तेच परी तुमी उदार मनाचें जावन भोगशिया म्हणटा सांत पावल एफेसकारां बरयल्या पत्र अध्याय 4 वाक्य 30 आनी 2. देव भोगशिता आमी भोगशिया. नंबर 1. नंबर 2 भोगशिचें कित्याक? मस्तपटी ना समजोने वरवीं तें घडलां जावं पुरो. जेजून सयत म्हणलें न्ही गी बापा कडेन, बापा भोगशी तांकां कितें ते कितें करतात म्हणून तेच नेनात समजोनी ना. देखून साबार पोवटी नेनात पण सुखी घडल्या जावं की पुरो. आपल्या बायलेक दुखता म्हूण कळीत आसल्यार गो बायले मारताय. म्हाका दुखता देखून तिकाय दुखता अशें कळ्ळें जाल्यार देखून मस्त म्हाका भूक लागता देखून तिकाय भूक लागता अशें कळ्ळें जाल्यार जेवतना आयल्या सकडां आमी वाडटा न्ही. म्हाका मात भूक लागची तुका लागना म्हळ्यार तूं जेवलाय न्ही हांव जेवता जायत गे असलें चिंतप येता. देखून तुका दुखता म्हाकाय दुखता समजोणी. देखून मस्त बडी ना समजून घडटा जावं पुरो. देखून हांवें भोगशीचें दुसरें कारण. तिसरें कारण भोगसूंक कोणें पयलें मेट काडीचें. देखून जेजून आमकां शिकयलां तूं वेदी मुखार तुज्या भावाक तूं काणी भेटोवं येताना तुज्या भावाक तुज्या भयणीक कितेंय सूख आसा तांकां कळीत आसता तांकां सूख तुका ना पूण भोगता जाल्यार तूं तुजी काणीक सोड तूं वचोन राजी जा. ताका भौशा ताचें सूख जालें म्हणून कळना तुजे मुखार येवंक ताका इल्ली बेजाराय भोगता. देखून तूं मुखार तूं पयलें मेट काड तुजे मुखार भौशा धैर्यान रावोंक ताका तितलें धैर्य ना.
तूं वच, तूं मयले पयले मेट काड आनी तूं बक्षी. आमी जाणा पोरण्या चल्ल्यांत जाकोब आनी येसाव वाचुल्लें. जाकोबान आपल्या भावाक ताणें सूख कर्ण भावा ताणें धांवुल्लो तो. निमाणी एक दीस जाकोब ताच्या मुखार आयलो आनी जाकोबाक मुखार येता आसतना येसावान ताच्या व्हडल्या भावान ताका स्विकार केलो. आनी जाकोब म्हणटा, तुवें म्हाका बक्षिलें न्ही, तुजें मुक्कामळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुक्कामळ पळोवचें पळयल्लें बरी. तितल्या मोगान तुवें म्हाका स्विकार केलोय. बक्षिताना बक्षिल्ल्या मनशाचें मुक्कामळ पळोवचें म्हळ्यार देवाचें मुक्कामळ पळोवचें. बक्षणें दिवच्या की बक्षणें मागचें चड चॅलेंजींग 55 खालतेपण आनी लानविकाय दोनीय गरज आसा. आनी चवथें कारण बक्षणें कित्याक दिजें म्हळ्यार बरो संबंद आसा जेनेंगी. एकलो पूत आपल्या बायले कडेन दुबाव उसारतालो आपल्या आवय कडेन बायले विशयान आपल्या आवय कडेन दुबाव उसारतना ही एक बरी सासू माय कितें म्हणटा कोता पुता कडेन, चे ना पुता, तुजें बायल तसलें मनीस न्ही. थोडी सासू माय बरी वगैरे घालती हाल्ली कोण ना, वयगी म्हण 4 वर्सां 8 करती हाल्ली कोण ना. पूण ही सासू माय पळया पुतान दुबाव उसारतना आवय म्हणटा, ना पुता, तुजें बायल तितलें बरें मनीस, तितलें तें पाड मनीस न्ही. कितेंय पुताच्या मनांत आसलो दुबाव आसल्यार दुबावाचो किडो आवयन कान सोडलो. एकामेका सोसून व्हरा, एकामेका दुसोवंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. बरो संबंद जाय गी. आज पळया हो संबंद नाका जाल्ले म्हणल्या वरवीं आज बोबोण्याचीं भुरगीं बाबावाचीं भुरगीं एकामेकाच्या घरा वचनात. म्हजो काजन, म्हज्या बापूचो पूत, म्हज्या आकयचो पूत, म्हज्या मावशेचो पूत म्हणले संबंद विसरोवन गेल्यात. तो म्हजो काजन वो म्हजो म्हणच्या मदलो तो काण्णो वजी तो काण्ण घाल्लो तो वण्ण घाल्लो पळय असली उतरां आमच्या भुरग्यांच्या तोंडांत आयकोंक मेळटा. कित्याक आवय बापायचो राग भुरग्यांक पाशार केला. आमकां आस्त दिवंक ना पुता, तुमकां यंत दुस्मान काय धरा. आनी भुरगीं तेंत काण म्हूण मुखार वेतात. बरो संबंद कोणाक रचोवंक नाका की दुस्मानकाय ती पाशा करतात. तुका बरो संबंद रुता करूंक जाय, दुस्मानकाय खान्न उडय म्हणटा आयची सुवार्ता. 5व्यान आमकां आमचीं पातकां बक्षोजे तर आमी बक्षिजे चिरा कसो ग्रंथ आमकां म्हणटा, तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेदां तुजें मागणें आयकतलो, देव तुजीं बातकां बक्षितलो. तुज्या दुस्माना बक्षी तुका बॉक्सांनी मेळटलें. आनी 6वें बक्षिल्ले वरवीं भलायकी जोडी येता. सायंटिफिकली म्हणटात 80% आमचे समस्ये आमकां येवचे समस्ये सायकोसोमॅटीक. मतीची बेजाराय काळजाचेर धाड घालता, कुडीचेर धाड घालता, आमची भलायकी पाड जाता. रक्त वत्तड सडच्या खंय बक्षिनांतल्या वरवीं मतीचें वत्तड सडटा खंय, खंत सडटा खंय, भिरांत आनी कावजिनी सडटा खंय, संतोश तृप्ती उणी जाता खंय, हार्ट अटॅक काळजाचो आघात बक्षिलो जाल्यार उणो जाता खंय, कुडीची दूख उणी जाता आनी कुडीक सुडसुडाय मेळटा, लांब आवक मेळटा. कोण बक्षितात पळय तांकां लांब आवक मेळटा खंय, दुस्मानकाय उणी जाता, इश्टागात संबंद वाडटा. कोण राज्य संधान करतात की ते आमाल पियोवचें उणें करतात खंय. टेन्शन आसल्या वरवीं न्ही गे आमाल पियोवन धांवता म्हणचें. कोण राजी संधान करतात की कोणाक दुस्मान कांय नांगी ते आमाल पियोने बाराक आनी स्वराच्या पंगडा हांगा गोपागेचे ते मस्तू उणें जातात खंय. मादाक द्रव्यां आनी इतर संगती खावच्यो उणें जातात खंय. म्हणजे एके जाल्यार कुडींत मतींत समाधान आसा, खंडी जावन तूं तृप्ती जावचो व्यक्ती जाताय. भावानो भयण्यानो, दुस्मानाक पोंड कोणच्या बदलाक ताका एक घर बांदून दी. दुस्मानाक पोंड कोणच्या बदलाक ताका एक घर बांदून दी. असलें अपुर्ब्याची एक सांगणी आसा. आमी जी विशीं मारतना एक क्रूर मन जाती भाशेन खंय, पूण पेल्याची जडती करतना आमी मनशा भाशेचे खंय, पूण पेल्याक बक्षितना आमी दैवीक सैमाचे खंय. आमी जी विशीं मारतना कोणा मारलें जाल्यार आमी क्रूर मन जाती भाशेन, पेल्याची जडती करतना आमी मनशा भाशेचे, पूण पेल्याक बक्षितना दैवीक सैमाचे. आमच्या घरान जावं बरो, आमच्या शेजारा जावं बरो, आमच्या वाड्यान जावं बरो, आमच्या फिरगजेन जावं बरो, खंय म्हणी पंगड उपजल्यात ह्या दुस्मानकाय वरवींत. हांव बरो जाल्यार गांव बरो,
हांव बरो जाल्यार गांव बरो, हांव बरो जाता कुटुंब बरें जातलें, वाडो बरो जातलो, फिरगज बरी जातली. ही कृपा एवकारिस्तायांचो जेजू आमकां दिवूं दी म्हूण मागया. उबी रावया आनी आमची भावार्थाची उसारणी करून सांगाता मागया. सत मानता देवा ताच्या एकल्या आस्पिता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यारी गर्भी सुंबवलो, अवकार मरियेतान जल्मलो, पण काळ कणेक सोंसले, ताका कुसार धरलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवान जालो, सरकार चडलो, सरपदवीरा देवा बापाच्या उजव्यार बसला, मेल्ल्यांची जस्ती करून येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्या कातोलीक पोय सभे भक्तांचो एकठांय पथकांचें बक्षाने कुडीचें जिवानपण सासणाचें जिवीत. आमेन. बक्षाण्याचो सागोर देवा बापा जशें आमी आयल्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोमयान आमकां बक्षिलां, कुर्सार तावन ताणें बक्षिलें, आपल्या दुस्मणांक तर बक्षिल्या सोमयाची पाटलाव दार आमी बक्षूंचें त्राण गटाय आनी बोळ आतां मागोन जोडया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर्व वडिलांनी दुस्मानांक भोगसूंची वर्ती देख दिल्या जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन आपणा ताबेन दिल्ले परजेक दयाळेन आनी काकुळतीन वागोवंक जायसची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांकां मेळिल्लो सेवा करचो अवकाश वापरून मनशा मदें जाती मदें जनांगा मदें असो द्वेश काडून उडोवंक वावरीशें आनी लोकां मदें शांती स्थापन करचें दूत जायशें तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. संवसारार आयिल्लें कोरोना व्हायरसाचें खर्ग काडून उडय. मनशांची पातकां पळयनाका, बगार पातकां विरोध झुजोवंक आमकां कृपा दी. सदांच तुजी मीत मेर नासली काकुळत आमकां लाभोवन आमचे मदें शांती स्थापन कर म्हूण मागता हांव. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या आनी हेर पिडेस्तांनी आनी विविध समस्यांनी कश्टांच्या भावा भयणींनी तांच्या कश्टां आनी पिडे शिडेंत निराशी जायनासता धैर्यान जियेशें तुजी कृपा फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजून हाडिल्लें शांतीचें राज स्थापन करूंक मिसांव गांवांनी आनी संवसारभर सुवार्ता परगट करन आसच्या सर्व मिशनरींक तुजे कृपेन भर आनी तांच्या वावरांत तांकां थिरासाण दी म्हूण मागता. हांगासर जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी सोम्यान दिल्ल्या बक्षाण्याची देख घेवन आमकां दुख येयल्यांक भोगसूंक आनी माया मोगाची समाज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी दांपया. जेजू आमी सर्वांनी बरें विशो घेजे, न्हीद आमकां येजे, कुडीन आमी बरें जेवण आमी जेविजे, कुडीन बरी भलायकी जोडिजे, तुजे कडेन आनी पेल्या कडेन बरो संबंद रुता करिजे, घरा भितर आनी घरा भायर, कुटुंबा भितर आनी कुटुंबा भायर संतोशान शांती जियेजे म्हूण तूं आशेताय. जेजू सबार पोटी आमच्यात अस्कतकाय वरवीं, आमच्यात स्वप्रतिश्ठता सडयल्ल्या वरवीं, आमच्यात स्वार्था वरवीं राग दवरनो, मोसोर भोगोवनो, खगें दवरनो, हें सगळें दिरवें आमी होगडायिल्लें आसा. हांसतांव काळजांत आनी मनांत कितेंय बेजाराय, राग आनी द्वेश आसा तो आमी सोमया तुज्या कुर्साक आमी किळायता. तुज्या कुर्सार तां वळयलें तें अमोलीक रगत, ती दैवीक कृपा आनी मजत आनी काकुळत आमच्या हर एकल्याच्या मोतींत काळजांत देंवोवन दी. कितेंय तें आडकळ आसा, कितेंय तें कांटो आसा, कितेंय तें धूळ आनी कस्तळ भरलां, तें सगळें सोमया धुवन काड. कुटुंबा भितर गोवान बायलेन आनी भुरग्यांनी एकामेकाचें तोंड आमी पळोवन आसूं दिवन बोगसून विसरोंक आमकां कृपा दी. कुटुंबाच्या भायर सैऱ्या दैऱ्या मदें कितेंय घडलां जाल्यार तें सगळें दुरस्ती करन नवीं मनशां आमकां कर. आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत आनी खंय आमी येता तें सगळ्यान
शांती समाधान कृपा वळोवची मनशां आमकां कर म्हण मागता हांव तो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक Amen. पाहिल्या आम्ही तुझ्या वेदी लागी बापा भेटोच्या काणी की आम्ही कोण भोरगी तुझी बापा स्वीकार करी काणी हे बापा ही काणी कामची हे बापा ही काणी कामची हे बापा ही काणी कामची मोगाय भुरग्यांनी देवची हे बापा ही काणी कामची हे बापा ही काणी कामची हे बापा ही काणी कामची मोगाय भुरग्यांनी देवची म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो ही आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर तूं मानून घे सर्वेस पळा तुका फावो तो मान दिवच्या हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता तुज्या नांवाच्या महिमेक जेजूच्या कुळी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परातय उबरता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवा आसूया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस्पळा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासोंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय तुजो मोग आमी भोगता बगा सासणाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजू तुवें मरणांत तो जिवान केलोय ताच्या पुण्यांत जिवांतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गोट भोगूंक आमी बरवशान रावता त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापांच्या पदवेची दिनवासी काळजान आमी स्तुती गायता Service for a Chinawi
बापा कळस तो पवित्र तंत सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यात धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करा. तसो गोड पगटुया सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी कालसिंचे पियेता कितले पावटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आपले तुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काडे. फ्रांसीस आमच्या बगेम बापा पेद्र पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आनी तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें पर्स जाडीत मुखार म्हण पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरे देवाची मेळ संगती बगेम दंदूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीज सम फ्रांसीस सम पादबे सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. देव आमकां सदांय बक्षिता तो बक्षण्याचो बाप. हरी एक दीस हरी एक घडये आमी तें मागजे आनी बक्षिजे म्हणल्या खातीर जेजून आमकां शिकयलां आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशीं आमची पदकां बगस. हीं उतरां आमी आमच्या मतीन आनी काळजांत रोमोवया आनी जेजूक सेवच्या पयलें हीं उतरां जाणा जावन समजून जेजून शिकयलेल्या मागण्या आमी सांगाता. मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पदकां बगस आनी आमकां डाळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्पळा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्त काय आमकां दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या हडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवरशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटई आनी सर्व आकांतांतली वाटाये कित्याक सुटची पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरतां म्हजी शांती तुमकां दितां आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक तुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं कवा मिरणो आमच्या काळजांत आनी मोनान शांती समाधान आसा माया मोग आसा म्हण दाखोवचे खातीर आतां आमी एकामेका पळोवया आनी सोम्यान दिल्लें शांती समाधान वांटून घेवया. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका बळी मेळटली. जेसू दयाळ मोचे येवका शेता स्वागत तुका काळजान मोच्या अज्ञाक मोजा दी घटा तुका म्हाका ओपून दिता उर्सार जीवन दिलो आत्मान सोसून जीवन अर्पोन तुकाच भेटोवन दिलो तुजे कुशे त्याग केलो पापा कुशे तुझे कुशे त्याग केलोय बापा कुशे काल जालोय जेजू मोगल जेजू दयाळ मोजे येवका शेता स्वागत तुका काळजान मोच्या अज्ञाक मोजा दी घटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय अग्नी काळ जाता तुचे बळी हांवें जियेव म्हाका उलो दिता
उंबिडार तुझी ताबेत घेता तुझ्या येण्यात सोडून घेता निरंतर शांत समाधान तुझ्या येण्यात सोडून घेता निरंतर शांत समाधान जेजू मोगल जेजू दयाळ मोजे येवका शिता स्वागत तुका काळजान मोच्या अज्ञान मोच्या दिगता तुका म्हाका ओपून दिताय अग्नी खाण जाता प्रार्थुया विश्वासी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां वाडून सर्गींचें सूख तूं आमकां बसयताय ही तुजी बसवणी वेगळी शेवटा पावय म्हण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बड उपकार सोम्यामी वेता ही तुझी गाता उपकारांक सुर तुझ्या अर्गां दिता वाटेन तुझे सोलम मोगान तुझ्या रावूं संदेश तुजो गाजो आदार मागता वाटेन तुझे सोलम मोगान तुझ्या रावूं संदेश तुजो गाजो आदार मागता करताय सोडून सुगी काणात वेतांव सोम्या कुर्पे कश्टां दुखां तुजेर पागेन मुखार सरता उरपे जियोन मोगान सदां नितीन पेसाडटे राव सकते वावरूंक सदां तुजे पासून समर्पीत हांव जीवन सोम्या आमी वेतां कीर तुजी गाता उपकारांक सर तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुजे सोलम मोगान तुज्या रावूं संदेश तुजो गाजो आदार मागता वाटेन तुजे सोलम मोगान तुज्या रावूं संदेश तुजो गाजो आदार मागता मोगल तुका सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दिव आमकां बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन